this mock exercise is very important and vital because पिळगांव अशी हिस्ट्री आहे की हांगा फ्लड जाताच तेन्ना आमचे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कशें आसपाक जाय, ऑन ग्राउंड आमचे टीम कशी एक्टीव आसपाक जाय आनी कशी लोकल लोकांक घेवन तेंचो हेल्प घेवन गायडन्स घेवन कशें लोकांक रेस्क्यू करून सेफ जाग्यार व्हरपाचें हें काम आमचें कळ्ळें न्हू. त्या खातीर हो मॉक ड्रील आयज ऑर्गनायज केल्लो NDMA इन असोसिएशन विथ स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट. आणि जशी आमकां इनपुट्स मेळटा फ्रॉम ऑल द लोकल पीपल एंड ऑल द लायन डिपार्टमेंट हो ड्रील आमचो खूब सक्सेसफूल जाला. खुबशे आमचे पॉयंट्स आमकां आयज कळ्ळे की कितें आमची स्ट्रेंथ आहा, कितें आमची विकनस आहा आनी कशें कितें इन रियल टायम सिच्युएशन रेस्क्यू करप लोकांक ते. सो हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची फायर टीम, पुलीस टीम, हेल्थ टीम आनी बाकी सगळे लायन डिपार्टमेंट जे हांगार आसा सगळ्यांनी आपलो डेमॉन्स्ट्रेशन बरे भशेन केला. आणि होपफुली जेन्ना रियल टायम सिच्युएशन अरायज जातली तेन्ना हेज्यान बरें आमी हितून कितें मिस्टेकी जाल्या ते शिकून हेज्यान बरें आमी आउटपूट दिवन डिझास्टराक टॅकल करतले. एव्हरी इयर बुट्टेचो प्रॉब्लेम जाता. खुबश्या लोकांक हांगाच्यान शिफ्ट करून शाळेन दवरचे पडटा, दुसऱ्या जाग्यांचेर दवरचे पडटा. सो अशें जेन्ना खरें जाता तेन्ना गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचायत बॉडी तशेंच हांगासर इतर गांवांत लोक आसा तेंच्यांनी कशें मदत करपाची आनी कशें प्रिकॉशन घेवपाचें ताका लागून हें मॉक ड्रील आसलें. तातूंत 3 डेमॉन्स्ट्रेशनां जालीं. जी कोण वयर घरार शिरकता सकयल येवंक मेळना तांकां कशें रेस्क्यू करतले, उदकान कोण बुडटा तांकां कशें रेस्क्यू करतले, गायेंक गोरवांक कशें रेस्क्यू करतले हे सगळे डेमॉन्स्ट्रेशन जाले. तातूंत लोकांनी खूब पळयलें की स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं फाल्यां जर आमकां मदत करूंक येवचें पडल्यार उदका कडसून स्ट्रेचरार एम्ब्युलन्सान घालपाक सुद्दां प्रत्येक मनशाची गरज आसता एकामेकाक सपोर्ट करपाक. सो ताका लागून हे मॉक ड्रील जाले आनी आमकांय मातसो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की फ्युचरान आमी कशी तयारी करपाची, कोणाक इन्फॉर्म करपाचें. सो आयज एज पर नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमचे थ्रू आउट गोवा वेगवेगळ्या लोकेशनाचेर सायक्लोन सिनारिओ सिम्युलेट केला. सो सायक्लोन सिनारिओ प्रोन आमची एरिया अशें आमकां IMD अलर्ट आयलो अराउंड 8:45 AM ही आमकां सायक्लोन हिट जाता. आणि सायक्लोन बेस्ड आमचे 2 लोकेशन्स पोंडा ज्युरिस्डिक्शनान उर्डी खांडेपार आणि एक आम्ही प्रेझेंटली आसा ते चौगुले शिपयार्ड. चौगुले शिपयार्ड आम्ही सायक्लोन कोलॅप्स ऑफ स्ट्रक्चर सिम्युलेट केला की त्यांचो ते एरिया शेड आसा कोलॅप्स जाला आणि थंय ट्रॅप वर्कर्स आशिल्ले. सो विदीन 10 to 15 minutes आमचे सगळे लायन डिपार्टमेंट्स फ्रॉम PHC शोरा तांकां मोबिलायज जाले. फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेस, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक पुलीस, तसेच PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे रिस्पॉन्डर्स आमचे आणि फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेस सर्च अँड रेस्क्यू ऑपरेशन केलं. तेतून आमकां अराउंड 20 पर्सन्स एज ट्रॅप्ड पर्सन्स मेळ्ळे आणि तेतून 6 सिरियसली इंजर्ड. सो PHC लोटलीच्यान आमची मेडिकल टीम आशिल्ली तेणी ट्रायएज केले आणि जे बियॉन्ड तेंचे ट्रीटमेंट आशिल्ले ते SDH पोंडा रिपोर्ट 2 सिरियस पेशंट आणि 1 कॅज्युअलिटी सिम्युलेट, 1 डिसीज पर्सन. सो फ्रॉम दी कोलॅप्स्ड एरिया पहिले सर्च अँड रेस्क्यू जाले, मागीर ट्रायएज जाले मेडिकल टीम आणि तेणी SDHाक रेफर केले. त्याच्यानंतर PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान डॅमेज असेसमेंट केला की कसले डॅमेजेस जाला आणि कितें एक्शन घेतली. सो तशें आमी सिनारिओ सिम्युलेट केला आणि एक कॉम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट करून आमी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हणजे कलेक्टर. मैं नेवी से हूँ. हमारे पास आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया कि एक इंसिडेंट हुआ है समुद्र में, एक टूरिस्ट बोट कैपेसिटी हो गया है. तो अभी हमने आपकी फायर टीम के साथ ऑपरेशन किया है. 3 लोगों को हमने नेवी ने रेस्क्यू किया है और 3-4 लोगों को फायर टीम ने रेस्क्यू किया है, लेके आ गए. उसमें एक आदमी अनकॉन्शियस था एक्सरसाइज के लिए, उनको हमने सक्सेसफुली डाइविंग की दवा लेके उनको CPR दिया. उनको थोड़ा होता है, अब उनको मेडिकल देख तो समुद्र का पानी होता है थोड़ा ज्यादा, उसमें वेव्स होती है और प्लस उसको रफ सी में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. तो हमारा हेलो था, हेलो की मदद से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ लोकेशन हो सकती है, तो हमने उनको ढूंढा है और लेके आए. 2 जर्मनी में 2 टीम के अंदर आए हैं. उन्होंने अपने टीम डिवाइड करके एक रेस्क्यू टीम बना लिया, डाइविंग टीम बना.